वखदांच्या ऑनलायन विक्रेक निषेध करपाक 23 नोव्हेंबराक अखिल भारतीय केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट संघटनेन पुराय देशभर बंद दवरपाचें थारायला। वखदांची ऑनलायन विक्री करप्यांचेर कागाळ केंद्र सरकारा कडेन केल्या, पण सरकारान ह्या विशया कडेन आडनदर केल्ल्यान बंद दवरपा बदला दुसरो पर्याय ना अशें संघटनेचे अधिकारी सांगतात। राज्यांत सुमार 650 ते 700 फार्मासी आसात। ह्यो सगळ्यो फार्मासी 23 नोव्हेंबराक बंद आसतल्यो। इतले मजगतीं जनतेक त्रास जावचो न्हय म्हण सरकारी हॉस्पिटलांतल्यो फार्मासी सुरू दवरपाचो निर्णय संघटनेन घेतला। आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। 23 नोव्हेंबराक ऑल इंडिया ऑर्गनायझेशन ऑफ केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट आमची पॅरंट बॉडी जी आसा तांणी ऑल इंडिया बंद डिक्लेअर केल्लो आसा इन सपोर्ट ऑफ जी ऑनलायन सेल ऑफ ड्रग्स चालू आसा, विच इज अ टोटली इलिगल सेल ऑफ ड्रग्स which is violating the sections of Drugs and Cosmetic Act 1940 हाच्या विरोधान वो बंद पुकारिल्लो आसा। आनी आमी गोंयची बॉडी जी आसा केमिस्ट अँड ड्रग्स असोसिएशन ऑफ गोवा आमी फूल पाठिंबो दिता, जातून आमचे 800 मेंबर जे आसा ते त्या दिसा स्ट्रायकार आसतले। फूल रिटेल आनी होलसेल दोनूय बंद आसतले। आणि आम्ही परत गव्हर्मेंटाक एक कळकळीची विनंती करता की हे जे ऑनलायन सेल ऑफ ड्रग्स जे चालू आसा, जे इलिगल आसा, ताका कायद्याचें कसलेंच रक्षण ना, ते इमिजिएटली बंद करचें। कित्याक बॉम्बे हायकोर्टान हाजेर रुलींग दिल्लें आसा की ऑनलायन सेल ऑफ ड्रग्स जो चालू आसा तो बंद करचो आनी प्रॉपर कायदो करून त्या प्रमाणानुसार मागीर कितें तो निर्णय घेवचो। पूण ह्या हाका लागून 23 नोव्हेंबराक सगळ्यो फार्मसी ऑल ओवर इंडिया बंद आसतल्यो, तातूंत गोंयचो आमचो सहभाग आसतलो।